Hare Krishna. Am I audible? Vai, Prabhu. Ah. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तिरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तिरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. सर्वप्रथम हांव तुमकां क्षम मागता. म्हाका ताळ इन्फेक्ट जाला. आय मीन इन बॅड शेप एज फार एज थ्रोट इज कन्सर्न. तेमी ती मगर कीर्तन कितपत तुमकां आवडटलें म्हाका सांगूं जायना. बट हांव म्हज्या लेखाक प्रयत्न करता. सो हांव पहिल्यांदा सर्वप्रथम जे आसा मुरलीधर चरण प्रभू आणि भागवत पुराणचे सगळे सदस्यांक आणि तशीच पूजा माताक हू इज कंपेरिंग द प्रोग्राम तिका आणि सगळे जे भक्त आसा ते तांकां प्रथम वंदन करता. सो भागवत प्रभाव हे पुस्तक म्हणल्यार की असं हांव वाचता आशिल्लो आणि हाजेर एनालिटिकल डिस्कशन करचें म्हाका साध्य दिसना किंवा योग्य दिसना. तर भागवत प्रभाव जे आसा ते अत्यंत भोगमट रितीने गौरंग दर्शन प्रभूने बरयल्या आणि
तांणी म्हणलेलं ताका ह्या पुस्तकान तो म्हणता की कोणे भागवतम वाचनीची की कोणे भागवतम अर्ध वाचल्या कोणाक वाच्यांत रस अस त्या सगळ्यांनी हाचो फायदो घेवयचो म्हणून ते म्हणतात. आणि त्यांनी ते ज्या प्रकारे पुस्तक प्रेझेंट केलं तांतू त्यांनी कॅन्टो घेतल्या आणि संक्षिप्तांतू श्रीमद भागवत पुराणाचं ताका त्यांनी प्रेझेंटेशन दिल्या. ते बोगमटेच ते पुस्तक आणि कोणान तू विस्तार रीतीने अभ्यास करता त्यांनी सर्टनली हाच फायदा घेवेद गौरंग दर्शन प्रभुगले बाकीचे जे असत पुस्तक जे असत ते बोगमटे असत एनालिटिकल असत ताजो फायदा घेवेद आम्ही. बट हे भागवत प्रवाह हांवें गॉन थ्रू इट कर्सरिली संपूर्ण वाचूक म्हाका वेळ मेळनाशिल्लो जाल्यार प्रयत्न केले. मध्य आमगेले कॅम्प आशिल्ले डेंटल कॅम्प बर्साना कॅम्प. बर्साना कॅम्पात हांव येतानाची हांव थंडी घेवन आयला. आय कॉट कोल्ड देर एंड आय एम सर्वायविंग विथ दॅट फॉर द लास्ट फ्यू डेज चल्ले म्हागेले. तो भागवत रसाचो प्रभाव प्रवाह हो शब्द म्हळ्यार आमकां नदी उगडास जाता. नदी प्रवाह आमी गंगात प्रवाह पळयला. सुरवातीक अत्यंत क्षीण असता जाल्यार कशी कशी मुखार येता तशी तशी एकदम प्रवाह एकदम शक्तिशाली जाता आणि तांतू हडहड जानवर थाय जनावर त्या थाय तांतूंतल्यान फ्लोट जाता ती. प्रवाह जे शब्द जो आसा अत्यंत सुंदर आसा आणि खंयच्यान म्हळ्यार म्हाका पर्सनली भागवत प्रवाह म्हळ्यार हांव भक्ती प्रवाह म्हणून घेता. भगवत भक्ती प्रवाह भक्ती एक भक्ती रस जो आसा ताजो प्रवाह ताजे मिती जावन आमगेलें आध्यात्मिक जीवन फलीत जाता. त्या मिती ते अत्यंत महत्वपूर्ण जावन आसा. आणि कोणे हे पुस्तक वाचल्या की वाचू घेतल्या की तांकां हाजो म्हळ्यार एक एक विश्लेषणात्मक दृश्टीने हातूंत मस्तितले ज्ञान दिल्या प्रभुजीने आणि घोमटे रितीने प्रेझेंट केल्या. ते सगळ्यांनी ताजो फायदो घेवयेद. म्हाकाय बरो फायदो जालो ताजो. तो प्रवाह शब्द जे हांव कशी म्हणले नदी नदी सूचित करता. आणि भागवत म्हळ्यार भक्ती रसाचे नदी. सो वी कॅन ट्रीट इट दॅट वे. तो गौरंग दर्शन प्रभुगुले हे भागवत प्रवाह अप्रतिम पुस्तक आसा आणि ताजो फायदो सगळ्यांनी घेवंक. गुरुकृपेने आणि शिल प्रभुपादांगले कृपेने आमकां भागवत महात्म्याचेर ज्ञान उपलब्ध आसा. आणि आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघांतून प्रत्येक दिवस भागवत श्रवणाची संधी आमकां सगळ्यांक उपलब्ध आसा. अशें कोणें ना की तो कोणें म्हळ्यार एक्सक्यूज दिवचे जायना की आमी भागवत आयकुंचे जायना आमकां म्हणून. एक्चुअल मंदिराक किंवा सेंटराक वचूं जायना कितकी जाल्यार भागवतम आयकुंच्याक जाता सर्टनली. आणि आजकाल जे मॉडर्न गॅजेट्स आसा ती ताजेने निश्चित प्रमाणे आमी श्रीमद भागवतम आयकूं येता. तरी श्रीमद भागवतम मध्ये मध्ये म्हाका खांके तरी ताका तरी क्षम करता तुमी. भागवत श्रवणाची संधी आमकां सगळ्यांक उपलब्ध आसा आणि ती संधीचो आमी फायदो घेवंक. आणि खंय आशिल्ले तिके आमकां भागवतम श्रवण करचे अवसर निश्चित रूपान मेळटा. ताका तर एक्सक्यूज दिवची गरज ना कारण आजकाल त्या नमुन्याचे गॅजेट्स अवेलेबल आसा ती. तो एक सुंदर श्लोक आसा पण म्हळ्यार यंग वाङ्मयी मूर्ती प्रत्यक्षा वर्तते हरी हरी सेवनात् श्रवणात् पाठदर्शनात् पापनाशिनी. यं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्ष वर्तते हरिः सेवनात् श्रवणात् पाठदर्शनात् पापनाशिनी. तरी
आणि तू सांगले आमका की वर्तमान कलियुगांतू अज्ञानाने जे कुर्ड जाले ती ब्लाइंड जाले ती तांकां लोकांक खातीर तांकां जर अध्यात्म ज्ञान प्राप्तीची इच्छा असल्यारी श्रीमद भागवतम जे आसा ते एकमात्र प्रबलतम प्रमाण आसा. शब्द अशे आसा ते एकमात्र प्रबलतम प्रबलतर आणि प्रबलतम म्हळ्यार द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रमाण ते श्रीमद भागवतम आसा. अन्य प्रमाण सुद्दाय वैदिक प्रमाण असत ती जाल्यार श्रीमद भागवतम सर्व प्रमाण चक्रवर्ती आसा. शास्त्र म्हणता की सगळे प्रमाणांतू भागवतमाचे प्रमाण जे आसा इट इज लायक चक्रवर्ती सम्राट. बाकी सगळे महत्वपूर्ण आसा ते राजे आसा महाराजे आसा ते जाल्यार चक्रवर्ती सम्राट कोण आसा श्रीमद भागवतम आसा. तरी श्रीमद भागवतमांतूची 12 स्कंदांत एक खूब श्लोक आसा तो कोट करू इच्छिता. राजन्ते तावत् अन्यानि पुराणानि सतां गणे यावत् भागवतं नैव श्रूयते अमृतसागरम्. राजन्ते तावत् अन्यानि पुराणानि सतां गणे यावत् भागवतं नैव श्रूयते अमृतसागरम्. हे सूत गोस्वामी 12 स्कंदांतू हो श्लोक येता तिसऱ्या अध्यायांतू. राजन्ते तावत् अन्यानि जोपर्यंत श्रीमद भागवतमाचे श्रवण जायनी तोपर्यंत अन्य पुराण जे आसा ते आम्ही ऐकू येता तोपर्यंत वी कॅन टॉलरेट हियरिंग दोज जाल्यार यावत भागवतम नैव श्रूयते. भागवतम एक पंत ऐकना पडे कडरी आणि खंयचे प्रमाण आमकां मनाक सौख्य दिना ती सुख दिना ती. So that's why it is extremely important to hear Srimad Bhagavatam. तर भक्त जनागले मध्यांतू अन्य पुराण त्यापर्यंत शोभायमान जाता ती जेपर्यंत भक्ती रस अमृत सिंधू श्रीमद भागवतमाचे श्रवण जायना. त्याप्रमाणे रात्रीभरी थोडे कीड असतात ती कांदल किडे they emit some light आणि they think that they are throwing light. तर एक पण सूर्य प्रकाशमान जाता त्यावेळी ते कांदल किडे कोण विचारता. तशी ती केन्ना भागवतम उपलब्ध आसा केन्ना भागवतम श्रवण करूक आमकां संधी मेळता त्यावेळी बाकीचे अन्य ग्रंथ तांचे बद्दल आम्हाला मनांत रिस्पेक्ट आसता जाल्यार भागवतम रेन्स सुप्रीम चक्रवर्ती आसा. That's what is highlighted here. भागवतम जे आसा ताचे महात्म्याचेर भागवतमांतूंची अनेक श्लोक आसा ती महत्वपूर्ण श्लोक आसा ती ताची थोडीशी आमी चर्चा करूया. तरी भागवतम म्हणजे हे जे ग्रंथ आसा ते कितले महत्वपूर्ण आसा ताजे भागवतामंतून हो श्लोक सांगता. निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभू पुराणानाम इदम तथा. निम्नगानां यथा गंगा निम्नगा म्हळ्यार नदी सगळे नदी अंतू सर्वश्रेष्ठ खंयचे आसा गंगा. गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ पुनीत आसा पावन करता. गंगा निम्नगानां यथा गंगा आणि देवानाम अच्युतो यथा देवांतू देवगणांतू सर्वांत महत्वपूर्ण कोण आसा अच्युत किंवा श्रीकृष्ण. ही इज द मोस्ट एडोर्ड अँड लव्ड अँड वर्शिप. अँड वैष्णवानाम यथा शंभू वैष्णवांतू शंभू म्हळ्यार शिवजी ताका आमी सर्वांत मान दिता ते माना स्थान दिता ते. आणि पुराणान इदम तथा पुराणांतू
श्रीमद भागवतम का त्याचप्रमाणे ताका रिस्पेक्ट दिता ते ज्याप्रमाणे हे सगळे एंटिटीज कमी रिस्पेक्ट दिता ती नदी गंगाक तशी देवान तूं कृष्णाक वैष्णवान तूं शंभूक शिवजीक ज्याप्रमाणे आम्ही वर्शिप करता ते आदर दिता ती त्याचप्रमाणे सर्वांत श्रेष्ठ जे असं पौराणिक ग्रंथ असं ते श्रीमद भागवतम असं आणि ते ताजी श्रवण आम्ही नित्य करता नित्यम भागवत सेवया इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषी हे श्रीमद भागवतम हाजो अर्थ तशेंच हे श्रीमद भागवतम भगवंतागले साहित्य अवतार जावन आसा लिटररी इन्कारनेशन म्हणतात इंग्लिशान हे भागवत अवतार वेदव्यासाने संकलित केल्या आणि हे समस्त लोकांगले परम कल्याण निमित्त जावन आसा श्रीमद भागवतम इज फॉर दी बेनिफिट ऑफ ह्युमॅनिटी सगळ्यांकच आसा आणि भागवतमान तो एक अत्यंत एक सुंदर श्लोक येता कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशां पुराणको अधुना उदितः कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशाम एव पुराणार्को अधुना उदितः हे भागवत पुराण जे असं हे सूर्या समान प्रकाशमान असं आणि धर्म आणि ज्ञान सहित केन्ना श्रीकृष्ण स्वधाम वचूंक गेले तावळी स्वधामाक प्रयाण केलें ताणें कृष्ण श्रीकृष्णाने भगवंताने ताजे तावळीची आज उदय जालो आज म्हळ्यार श्रीमद भागवतमात उदय जालो तो श्रीमद भागवतम इज नॉन डिफरंट फ्रॉम कृष्ण हे हातून आमकां कळटा ज्या कोणी कलियुगांतून अज्ञानाचे गहन अंधकार आमी ती दृष्टिविहीन जाल्लेले आसा ती तांकां हे पुराण म्हणजे भागवत हांव प्रकाश प्राप्त जातलो हातून आमी हे समजूं येता की जो पर्यंत सूर्यप्रकाश आसा तोपर्यंत आमकां सगळें स्पश्ट दिसता तर एक पर्यंत सूर्य अस्त जायना फुडें किंवा सूर्य जरी ना जाल्यारय प्रकाश ना मेळ्ळी जाल्यारय तरी आमकां बाकीची साधनाचेर अवलंबीत रावचें पडटा तर मुख्यतः जो पर्यंत सूर्याक प्रकाश आसा त्यावेळी जे काही अंधकार आसा जे अज्ञानाचो अंधकार जो आसा तो आमी भागवत पुराण श्रवण करून अज्ञानाचो अंधकार आमी दूर करचे प्रयत्न करता श्री आमगेले परम गुरु श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद तांगेलो श्रीमद भागवतमाचेर असीम श्रद्धा आशिल्ली ही कंप्लिटली डिपेंडंट ऑन श्रीमद भागवतम तांणी अमेरिकाक प्रयाण करचे पयलें एक प्रसंग अशें आयलो की कोणके विचारलें तांकां सो यू आर गोइंग टू अमेरिका तुमी अमेरिका वतात काय म्हणून त्यावेळी प्रभुपादान जे उत्तर दिलें ते भोव आमचें उत्तर आसा प्रभुपादान उत्तरान म्हळें की हांव अमेरिका वचना श्रीमद भागवत पुराण अमेरिका वता आसा आनी हांव ताजे सांगाती दास म्हणून वता आसा एटिट्यूड ऑफ सर्विट्यूड जे आसा तें प्रभुपादाने दाखयलें की हांव I'm nobody. Nobody. हे ना इम्पॉर्टन्स ना जाल्यार श्रीमद भागवतम अमेरिका वता आसत सो ताच सांगा ती भागवतम दास म्हणून हांव वचूंक तयार आसा हे अत्यंत म्हळ्यार विनयपूर्ण आनी ह्युमिलिटीचे म्हळ्यार पराकाष्ट जावन हे एक उत्तर श्रील प्रभुपादान दिलें हांव लेगीत ताचे बद्दल थोडें तुमकां सांगया म्हणून सप्टेंबर 1965 जलदूत
ह्या बोटीचेरी बोटी ज्यो असं मालवाहक बोट शिलती त्या जहाज अटलांटिक ओशनांतून केन्ना वचू गेले पावले तावळी आमगे परमगुरू श्री प्रभुपादाक अत्यंत कष्ट झाले, अत्यंत कष्ट झाले. तांकां म्हळ्यार हार्ट अटॅक्स आयले, नॉशिया, परत परत कष्ट तांकां आयले, मस्त कष्ट आयले. आणि ते सगळे कष्टांतून अशें कोणें नाशिल्ले तांकां हेल्प करूंक, कोण डॉक्टरू, कोणें हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियाक सर्जन कोणें नाशिल्ले. प्रभुपाद जे असतात संपूर्णपणे त्यांनी श्री कृष्णाचेरी भरवस दवरलो आणि पूर्णपणे आणि प्रभुपादांनी अर्पण केले श्री कृष्णाक. सांगले तुवेंची म्हाका खाळा हांग तुंची मग रक्षण करी म्हणून ह्या दृष्टिकोनातून अत्यंत नम्रतेने श्री प्रभुपादाने त्यावेळी प्रार्थना केली. ती 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 प्रार्थना जो असं आम्ही त्याचे हे एक सिरीज ऑफ वर्सीस आसा ती ते सगळी ताची चर्च करूंक आमकां समय ना. जाल्यार प्रभुपाद तावळी 70 वर्ष आयुश्य आशिल्ले. 70-year-old man suffering heart attacks, suffering nausea, suffering so many other problems related to seasickness. हे सगळे कष्ट त्यांनी सहन करून त्यांनी एकच ध्येय आशिल्ले. तांकां म्हणाली भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांकां गुरु महाराज आसा ते तांणी तांकां सांगिल्लें की तूं अमेरिका वचून हाजो प्रचार करी भगवद्गीता आणि वैष्णव धर्माचो. आणि ते एक सिंगल गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते ते करिया ऐक त्या नित्य म्हणतात ते तू त्या एक लक्षात दवरून प्रभुपादाने जे काही कलकल कष्ट जाईल तांकां जिवनांत ते सगळं कष्ट त्यांनी ते फेस केले आणि बोलली. आणि भगवंतागले कृपेने तांगले तांकां जे ते हार्ट अटॅक आणि जायले ताचे जे सिम्पटम्स आशिल्ले तुम्ही विचार करा ती बोट आसा सगळीकडे समुद्र उदक कले जर नो ट्रीटमेंट पॉसिबल त्या परिस्थितीत तू पूर्णपणे आधार कोण भगवंत श्रीकृष्ण एकलोच आधार आशिल्लो प्रभुपादाक. आणि तो आधार त्या आधारान जावन ही सर्वायव्ड ऑल द प्रॉब्लेम्स ऑफ आणि सर्वायव्ह करून ते इव्हेंच्युअली जे आसा एक क्षण अशें आयलो की केन्ना की अटलांटीक समुद्र जो आसा तांचो टर्ब्युलन्स आशिल्ले मस्तितले तर तो सागर जो आसा भगवत कृपेने शांत जालो. सागर बिकेम शांत आणि त्या शांत सागरांत बोटी वचू लागली. त्यावेळी प्रभुपादाने कृतज्ञतेने म्हळे बडो कृपा होईले कृष्ण अधमेर प्रती आम्ही म्हणतात ते पद. तर that song he expresses his gratitude. हांव अधम आसा जाल्यार तुका कृप जाली म्हजेरी अशी ते सांगतात ती. आणि ते जलदूत जे आसा सप्टेंबर 10 तारखे साधारणपणे शांत समुद्र शांत जालो आणि कडे त्यानंतर तांगेले सुखरूप ते बॉस्टन हार्बराक पावले. मस्त जर डिटेल्स आसा ती तांकां वचना ती प्रभुपादांनी थंयचो संपूर्ण अंधूक परिसर पळयलो. पावना पडे बोस्टन हार्बरान थंय पावले सगळीकडे डार्क एटमॉस्फियर सगळीकडे ते पळयले तांणी. आणि प्रभुपाद सांगले मनांत जे आसा थंयचे जे जान आशिल्ले थंयचे जे लोक आशिल्ले तांचे बद्दल तांगेले हृदयांत अनुकंपा जागृत जाली. फेल्ट लॉट ऑफ कंपॅशन फॉर दोज पीपल तांचे आणि अमेरिकंतले अभक्त लोकां बद्दल प्रभुपादागले हृदयांत करुणा जागृत जाली. आणि संपूर्ण विनम्र भावनेन तांणी मार्किने भगवान धर्माचेरी पोएम बरयलें. त्याचे फर्स्ट फ्यू लायन्स ओनली आय विल सिंग. बडो कृपा होइले कृष्णा अधमेर प्रती कि लागिया निलो हे तो करो ए बेगती. कृष्णा देवा तुगल इच्छेने सगळे बद्ध जीव
तुगल्या बहिरंग शक्ती माया शक्तीचे अधीन झाल्या ते. तुगल इच्छा असल्यारी तू सगळ्यांक ह्या माया पाशांतानु मुक्त तुका कोरू जाता अशी ते रूपाद प्रार्थनेन तू म्हणतात तांगले. श्रीमद भागवतम जे असं भगवंताचेर पूर्णपणे निर्भर जावन प्रभुपादाने तांगले जे हे जलदूताचेर जे प्रयाण आसा ते चालू ठेवलें पण पूर्ण विश्वास जाल्लो. आणि तांतूंची ते श्रीमद भागवतामंत तुले 2 श्लोक म्हणतात ते शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. तू प्रत्येक हृदयात तू भगवंता तू परमात्मा स्वरूप जाऊन प्रत्येक हृदयात असं स्थित असं आणि सत्यनिष्ठ भगवंताकडे कोण उपकारी भगवान श्रीकृष्ण त्या भक्तांग हृदयात तू भौतिक भोगाची इच्छा दूर करून तू तांगले रक्षण करता तांक भक्त दिता. भगवत कथा श्रवण कोरच्यान तू रुची तू तुंची तेज उत्पन्न करता तांच्या हृदयान तू तांणी श्रवण कोरका कल्याक म्हळ्यार ते अत्यंत पुण्यप्रद जावन असं त्या प्रकारे ते तुम्ही केन्ना वेळ म्हळ्यार ते कंप्लीट बॉस्टन ते बोटीचेर त्यांनी बरयलेले प्रभुपादान बरयलेले जे आसा ते ताजे वाचतात आणि भोगम ते रितीने त्यांनी सांगले. तरी भागवत कथा श्रवण करूक नियमित उपस्थित आसका अशी प्रभुपादागल इच्छा आशिल्ली. प्रभुपाद वॉन्टेड एवरीबडी टू हियर श्रीमद भागवतम. आमकां भागवतमान तू रस आस जाल्यार आमी मॉडर्न तू वी गेट इजिली डिस्युएडेड. लक्ष हांगा थंय जाता एकनिष्ठ जावन आमी श्रीमद भागवतम आयकना ते एकनिष्ठ जावन आमी श्रीमद भागवतमाचे श्रवण करता. एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ती भगवत भक्ती म्हणता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघस्य जायते. ते तरी हे ह्या रीतीने शुद्ध शुद्ध जावन स्थित जावन जो मनुष्यागले मन भक्ती संसर्गाने प्रसन्न जाता ताका भगवान विष्णू गली प्राप्ती जाता म्हणून श्रील प्रभुपाद म्हणतात ते. एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ती त्या मनाचे स्थितीत आम्ही भगवत भक्ती करता. मस्त घोमटे घोमटे श्लोक श्रीमद भागवतमांतून वाचूं मेळटा ती. निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुः अहो रसिका भुवि भावुकः. प्रथम स्कंदांतून भागवतमाचे प्रथम स्कंदांतून आमकां मस्तीतलं मार्गदर्शन मेळटा. प्रथम स्कंदांतू जर आमी ताचो अभ्यास केलो आणि तांचो दृढ विश्वास दृढ श्रद्ध दवरून जर आमी हे केले तर तातूंतल्यान आमकां मस्तीतले आध्यात्मिक तथ्य मेळटात. प्रथम स्कंदांतून वी कॅन गेट सो मेनी ट्रुथ्स. तरी निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुः रसिका भुवि भावुकः. हे विशेषज्ञ आणि विचारशील विशेषज्ञ आणि विचारशील जाणानो पीपल तुम्ही वैदिक साहित्याचे कल्पवृक्षाचे परिपक्व फल श्रीमद भागवतमांचे आनंद भोगाती. यू एन्जॉय द फ्रूट ऑफ दॅट.
कोणाक रिफर करतात जे विशेषज्ञ असते एक्सपर्ट्स आणि कोणाक विचार करचे वृत्ती असं विचारशील ज्यानं तुम्ही वैदिक साहित्याचे कल्पवृक्षाचे परिपक्व फल श्रीमद भागवतमाचे आनंद भोगते हे सुखदेव गोस्वामी गेले जेव्हांतरावून उद्भव झाल्या दिस भागवतम has been generated from the spiritually potent tongue of देव गोस्वामी त्यामुळे ते आणि चड स्वादिष्ट झाल्या खरे पळोवचे गेल्यार हे फलाचे अमृतमय रसू पैल धोनूचे मुक्तात्मांक सुद्धाय स्वादिष्ट जावन आसा म्हणजे जीवन मुक्त झाला ते तांक सुद्धाय श्रीमद भागवतमात जो रस आसा जो स्वीटनेस आसा दॅट दॅट अट्रॅक्ट्स इवन जीवन मुक्त आसा तर त्यामुळे ती आमकां निश्चित रितीने श्रीमद भागवतमाचे अध्ययनाने भागवतमाचे मेकॅनिकल रिडिंग नाही बट रिडिंग विथ श्रद्धा अँड रिडिंग विथ लव आमकां ताजो जरूर फायद जाता निश्चित रूपाने फायद जाता यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ती उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भय अपह हे वैदिक साहित्य मात्र श्रवणाने भगवान श्री कृष्णा गेले प्रेम भक्ती भाव फुट्टून आमकां भायर येता आणि त्यामुळे ती शोक मोह आणि भय हे तिन्ही जे आसा ते थंड जातात सो दे डिसअपियर त्यामुळे ती आमगेले जी जे आसा एटीट्यूड जे आसा ते स्पिरिच्युअल जाता इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्चयस्याय लोकस्य धनाम स्वस्ति अयम न होतो पहिलेच स्कंदान तो तिसऱ्या अध्याय आसा हे श्रीमद भागवतम भगवंता गेले कृष्णा गेले साहित्यिक अवतार आसा आणि हे ग्रंथाचे संकलन भगवंता गेल्याचे परम शिष्य शिल भगवंता गेले भक्त शिल व्यासदेवाने केल्या आणि सर्व सफल आनंददायक आणि सर्वोत्तम जावन असं आहे प्रत्येक प्राय हे जे असं कृष्णागली शुद्ध भक्ती विशुद्ध भक्ती आमका श्रीमद भागवतम श्रवणाने मिळता तरी हे मात्र नाही फक्त श्रीमद भागवतम पठनाने फक्त आमका आमगले हृदय शिश जाता हृदय जे असं शुद्ध जाता मात्र नाही आमका बाकीचे तांतुल्याने लाभ असते अदर एडवांटेजेस ऑल्सो ह्या संदर्भात तू हांव भक्तिविनोद ठाकूर कोणाक आमी सप्तम गोस्वामी म्हणून आदर करतात तांगेले भक्तिविनोद ठाकूर ते तांगेले एक अनुभव हांव सांगू इच्छिता तुमकां ती भक्तिविनोद ठाकूर जे आसा ती ते तांकां एक जागेंतल्यान दुसऱ्या जागेक ट्रान्सफर जाता आसतना गव्हर्नमेंट जॉब आशिल्लो तर एकडथान इकडे वता आसतील ट्रान्सफरेबल जॉब केलो म्हणून म्हाका पुराणो अनुभव आसा की कित्याक म्हळ्यार हांव ल्हान आसतना हांवें म्हगेले SSC जावसरी 5-6 स्कूल पळयले ती खंय खंय म्हगे पप्पाक ट्रान्सफर जाता थंयची स्कूल हांव अटेंड करतालो त्यामुळे भक्तिविनोद ठाकूर ट्रान्सफरेबल जॉब आशिल्ले व्हेरी व्हेरी कॉम्पिटंट व्हेरी ब्रिलियंट इन हिज वर्क तसले भक्ती विनोद ठाकूर तर भक्ती विनोद ठाकूर आणि सिद्ध केले की श्रीमद भागवतमाचे प्रत्येक पान जे असं एव्हरी पेज ऑफ श्रीमद भागवतम इज इम्ब्यूड विथ स्पिरिच्युअलिटी त्यामुळे त्याचे आम्ही पूर्णतया आस्वादन करता म्हणून सांगतात ते भक्ती विनोद ठाकूर
एक म्हणता भक्ती विनोद ठाकुराक ट्रान्सफरेबल जॉब आणतो, एक म्हणता तांकां चंपारण नावाचे एक शहर आणतो तांकां ट्रान्सफर जालें, ही केम देर. तर चंपारण त्या शहरांत तूं राबिल्ले थोडे दिवस एकत्र आशिल्ले, वेरीच ते थोडे दिवस राबिल्ले तावळी थंय एक एक वटवृक्ष जे आसा, वटवृक्षाचे झाड आशिल्लें, त्या वटवृक्ष झाडाचेर एक ब्रह्मराक्षस तागेलो निवास आशिल्लो. आणि भक्ती विनोद ठाकूरान ते वचचे पयलेंची मस्त लोक ते ब्रह्मराक्षसाक पूज करताले. भगवंताक पूज करनासतना ब्रह्मराक्षसाक पूज करताले. आणि आणि तो ब्रह्मराक्षसात दे हॅड द कॅपॅसिटी टू, त्याला थोडे वर मना आशिल्ली इच्छा पूर्ण करची तांच्यान तो शक्ती देव दितालो, तो ते दिताले. ते देर आर मेनी पीपल अटॅच टू द वटवृक्ष ट्री. जाल्यार तो ब्रह्म राक्षस जो आसा हे रॉंग, म्हणजे हे प्रपोजिशन करता आशिल्लो, रॉंग थिंग्स, चुकीचे आध्यात्मिक हे सांगता आशिल्लो. ती भक्ती विनोद ठाकुराक मनांत आयलें की हे ब्रह्म राक्षसाक हांगता न्हू धांवडावंक म्हणून. कशें धांवडावचें तरी तावळी भक्ती विनोद ठाकुराक मेळूक म्हणून एक एज्युकेटेड गृहस्थ थंय आयलो, ते चंपा त्या गांवांत तो आयलो. ताणी येना फुडें भक्ती विनोद ठाकुरांनी त्या गृहस्थाक सांगलें की तूं हांगा हे वटवृक्षाचे तगू बैसून नित्य श्रीमद भागवतम संपूर्ण म्हळ्यार तुगेलें ऑल युअर कॉन्सन्ट्रेशन घालून तूं ते अटेंड करी, रीड करी अशी सांगना पळय. एक म्हयन्या भितरी तो वटवृक्ष जो आशिल्लो त्या वटवृक्षांत थावन तो ब्रह्म राक्षस ते स्थळ सोडून थंय पळून गेलो. दॅट इज महिमा ऑफ श्रीमद भागवतम रिडिंग. श्रीमद भागवतम आध्यात्मिक आसा आणि आमी असले भौतिक फायदे घेवचे खातीर ते वाचचे न्हयची. जाल्यार कोण मनुष्य कश्टांत आसा तागेले कश्ट दूर करूंक हे करीत. तो ह्या प्रकारचे वृत्तीने भक्ती विनोद ठाकूर सप्तम गोस्वामी ताणे अशी मदत केली. ह्याच प्रकारे म्हळ्यार आम्ही श्रीमद भागवतम वाचचें, भागवतम वाचचें कले भौतिक कले मेळका प्राप्त आमकां त्या इच्छेन कोरणे जाल्यार श्रीमद भागवतम जे आसा ताजी वाचनाचो फायदो निश्चित रुपाने जाता. आणि ह्या बाबतींत तूं भागवत महात्म्याचे मदी मस्तितले कथा आसा ते कथान तूं एक कथा हांव तुमकां सांगू इच्छिता. तुम्ही आयकले आसतले, मस्तपण आयकून आसा जाल्यार हांव परत ते सांगता. ती कथा म्हळ्यार आत्मदेवागेले. आत्मदेव म्हणून एक ब्राह्मण आसतालो. तो तुंगभद्रा नदीचे तटाचेर तो तागेले घर आशिल्लें. ही वॉज ए वेल टू डू ब्राह्मण, बरे बरे समज बरें चल्लेलें सगळें. भौतीक हाजेर स्थराचेर ताका सुख आशिल्लें तरी तो राबतालो थंय हाजेर स्थराचेर. आणि ताका एक ताका समस्त वेदांत पारंगत आशिल्लो तो. ही वॉज वेद पारंगत. आणि तागेल पत्नीगेलें नांव आशिल्लें धुंदुली. धुंदुली म्हणून. धुंदुली दिसूक सुंदर आशिल्ली, घोमटी आशिल्ली, दिसूक घोमटी आशिल्ली. जाल्यार स्वभावाने अत्यंत क्रूर आणि झगडाळू आशिल्ली. घरांत सगळे प्रकाराचे सौख्य आशिल्लें जाल्यार आत्मदेव दोन कारणांनी तो सदैव दुखी आसतालो. ही वॉज इटर्नली अनहॅपी फॉर ड्यू टू टू रिझन्स. एक म्हळ्यार तागेले बायलेगेलो स्वभाव ती झगडाळू,
सगळ्याला झगड करतले त्या प्रकाराचे आशिल्ले. आणि दुसरं म्हळ्यार तांकां चेडूं नाशिल्लें. हे दोन कारणां ती तो केन्नाय इन ए फ्रेम ऑफ डिजेक्टेड फ्रेम ऑफ माइंड म्हणटात न्ही, त्या डिजेक्टेड फ्रेम ऑफ माइंडान तो आशिल्लो, तो आत्मदेव. तरी ताका ताणें मस्तितलें व्रत गीत सगळें केलें, कसलें केलें तिके चेडूं संतान सुख ताका प्राप्त जायनी. भोव बेजार जालो तो, भोव कश्ट जालो ताका की आनी वर्स राबना तो पास्ट 50-55 ताणलें की आतां हाजे मुखार केन्ना चेडूं जातलें आपणाक. तरी तो एक पर्यंत ताका अत्यंत निराश जाली आणि तो त्या निराशेचे वृत्तीन तुमची इव्हेंट टू ते नदी कांठी तरी कटे तुंगभद्रा नदीचे जे किनार आशिल्लो थंय वचूंक आणि थंय वचून ताका मनांत विचार येयलो की मगल हांव जिवंत राबून कल फायदो आसा. एक तरी हा ताका मनांत कश्ट मस्त आशिल्ले, तो म्हणालो हांव जिवंत राबून फायदो कल आसा. हांव बेटर दॅट हांव आत्महत्या करता, बेटर दॅट आय एंटर इन टू जम्प इन टू दी तुंगभद्रा नदीन तूं मगले जीवनच संपयता अशी ह्या प्रकारे मनांत विचार जालो. त्या विचाराने ताणें तांतू उडकी मारका म्हणून मनांत इच्छा करतनाची थंय एकले संत महात्मा प्रकट जालो. ते संत महात्माने ताका विचारलें, तूं कल्याक तुगेलें म्हळ्यार आत्महत्या कल्याक करूंक प्रवृत्त जाला. त्यावेळी ताणें म्हळें की आत्महत्या नाजाल्यार हांव कल करूं, आतां म्हाका वय जाता आसा आणि म्हाका संतान ना, नो संतान सुख ना. आणि विदाउट हॅव्हिंग ए चाइल्ड वॉट कायंड ऑफ अ लाईफ इज दिस. मुखार सुद्दां मगल मृत्यू नंतर म्हाका हें दिवचें अर्घ दिवचें बुद्धा दिवचें कोण आसा? नोबडी इज देयर. म्हाका दिसना पर्पज इन माय लायफ, दिसना ते हांव हांगा जीव दिवचे खातीर राबला म्हणून. आणि ताणें ते जे महात्मा आशिल्लो ताणें तांकां एप्रोच जावन साश्टांग नमस्कार करून सांगलें की कशीपणी करून समहोर जर म्हाका एक चेडूं जाय अशी पळोवंक प्लीज एंडो मी विथ अ चाइल्ड अशें ताणें परत परत ते महात्माक रिक्वेस्ट केलें. ते महात्मा जो आसा तो म्हणजे he was really कायंड हार्टेड, भोव कृपाळ आशिल्लो महात्मा. तो एक कडेन बैसून ध्यानस्थ जालो. ध्यानस्थ जावन तांणी थोड्या वेळाने दोळे ओपन केले आणि ताका सांगलें, आत्मदेवाक सांगलें, हे पळय तुगेले जे ललाट आसा ताजे पुरा ताजेर जे लायन्स आसा ती ताजो हांवें अभ्यास केलो. तुका हे जन्मांत न्ही, मुखार 7 जन्मांत सुद्दां संतान सुख ना अशें सांगता. तें आयकना फुडें ही बिकेम कंप्लिटली डिजेक्टेड की ह्या जन्मांत सुद्दां ना, मुखार जन्मांत सुद्दां ना, तर मग जीवनाचो कल फायदो, वाय शुड आय लिव्ह अशें म्हणून ताणें वचून तांगेले महात्मागेले घट्टी पांय धरले. सांगलें तूं कशीपणी करून म्हाका एक चेडूं जावं प्लीज वर दी, समोर जर गिव मी द बेनिडिक्शन. ताणें सांगलें की जे चेडूं जाता तुका त्या चेडूंतल्यान तुका सूख मेळचें ना, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी हॅपीनेस आउट ऑफ इट. ताका तूं नशिबान तूं ना चेडूं जाल्यार तूं इतलें मना लावन घेतलें आनी इतलो तूं निराश जाला. असो हांव तुका एक फल दिता, तें फळ वचून तूं तुगेले बायलेक दुंदुलीक दी आनी तिका तें खावचें सांग, ताजें प्राशन करूं सांग. ताजें तुका निश्चितपणे एक पुत्र जातलो. कसलो मनाचो स्वभाव तागेलो आसतलो तें म्हाका सांगूंक जायना, बट दीस इज वॉट इट विल बी. ताणें तें फल दिलें आनी महात्मा तेंकां वचूंक गेलो. संत महात्मा जे असतात ते अत्यंत कंपॅशनेट असतात. ते परम करुणा पाहू दुई जन. सो वी सी दॅट कंपॅशन इन नित्यानंद प्रभू अँड चैतन्य महाप्रभू. हे कंपॅशन आशिल्लें त्या हृदयान, तो त्या हृदयान कंपॅशनान जावन ताणें तें फल दिलें. तें फल घेवन ऑलमोस्ट नाचता नाचताची तो घार आयलो.
घार येऊन ताणे आपणाक बायले धुंदुलीक सांगलें हें गे हे महात्माने फल दिलें म्हाका ते फल तूं ताजें तूं प्राशन करी हाजें तुका निश्चित रुपाने एक चल्या चेडूं जातलें आनी त्या चल्या चेडवाक तूं म्हणजे हीज गिफ्ट अशें सांगून ते फल दिवन तो ताका कामाक तूं इनवॉल्व जालो तो ब्राह्मणो आत्मदेव तरी धुंदुलीने आपणाक आनंद जालो अशी बाह्यता दाखयले शी एक्झिबिटेड जॉय एक्सटर्नली बट इंटरनली शी वॉज व्हेरी अनहॅपी कल्याक चेडूं जावंका म्हणून प्रत्येक बायल मनशाची इच्छा असता जाल्यार तिका ती विंगड प्रकारची मेड ऑफ डिफरंट जिन्स तिगले तिगले ती तिगल विचारसरणी विंगड आशिल्ली जाल्यार तिणे बाह्यता आपणाक खुशी जाली म्हूण दाखयलें जाल्यार मनांत तूं विचार करूं लागली की 9 महिने चेडवाक कॅरी हिम इन माय वूम्ब 9 महिने मजात जावचें ना आय कांट डू इट तू हे एटिट्यूड आमी तिने विचार करू सुरू केलो कल करीत हांवें वॉट शेल आय डू तरी आनी कोणा बायल मनीस लेख तशिल्ली की बामणाक हॅपीनेस मेळटा जेन्ना ताजे मागीर जावन चेडूं जावं म्हाका म्हणून जाल्यार ती शी वॉज क्वायट इंडिफरंट स्वभाव तिचो विचित्र आशिल्लो तर तिने ती शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड कल कोरका म्हणून तिका कळ्ळें हांव तिका मनांत विचार आयलो की तिगेल भयणी जी आसा ल्हान भयणी ती भयणीक वर्सान वर्स चेडूं जाता आशिल्ली एका मागीर एक तरी ती शी वॉज अगेन प्रेग्नंट तर तिने लेखलें की हांव भयणीक जे चेडूं आसा त्या चेडवाक विकत घेता त्या चेडवाक हांव एडॉप्ट करता म्हणून तर ह्या दृश्टीने आनीक दुख्खाक कारण आत्मदेवागेलें हें आशिल्लें की तागेले कोटग्यांतू एक गाय आशिल्ली ती गाय सुद्दां बांज आशिल्ली नॉट गिवींग बर्थ टू ए काफ ते संन्यासाक मेळना पळय तेवेय ताणें एक कारण सांगलें की हांव संतान येयन आसत जाल्यार घरांत तुजी गाय आसा ती सुद्दां बांज आसा सो दिस इज माय अनहॅपीनेस तूं तर त्या प्रकारे ते तिने तिने मनांत विचार केला हांव म्हाका भयणीक आपयता ती केन्ना बाळांत जातली तिक जे चेडूं जाता त्या चेडवाक हांव घेता तिक मस्तीतलो दुड्ड दिता आय विल गिव हर लॉट ऑफ वेल्थ ती दितली तिका चेडूं ताका गरीब आसा घरांत तर त्या प्लॅन केलें तिने आनी भयणीक आपयलें भयणीने येना फुडें तांणी प्लॅन केलो की कशी हे म्हळ्यार ती फ्रूट खायना फुडें बाळान ती म्हळ्यार गुरबिणी कशी दिसतली त्याचा त्यांनी प्लॅन केलो तरी त्यांनी भयणीन सांगलें सान भयणीन सांगलें तूं कधी काळजी करूं नाका म्हाका बाळंत जायना फुडें हांव त्या चेडवाक इमिजिएटली तुका हाड दिता तूं मात्र म्हाका फायनान्शियली हेल्प करी कारण स्थिती अत्यंत वायट आसा तूं हेल्प करी तरी आनी तावळ ते धुंदुलीन विचारलें भयणीक हें जे महात्मान जे फ्रूट दिल्या फल दिल्या ताजी कल करचें तिने सांगलें तुका कोटग्यांत गाय आसा न्ही ती गायेक खावच्या दी सोल्युशन इन्स्टंट सोल्युशन दिलें आनी तें फल जें आसा कोटक्यान तुका गायेक तिने दिलें आनी जे प्रमाणे ताणें प्लॅन केलेलें तिणें सगळें स्वतागेले एबडोमेनाक कापड बांदून स्टेज बाय स्टेज गुरबिणी आनी तिगेलें पोट म्हळ्यार एकदम कनेक्ट होमटे तिणें प्लॅन करून फायनली ती गुरबिणी जाल्या ती अबाउट टू डिलिव्हर अशी विंगड स्टेजीस बाप म्हणून इनोसंट आशिल्लो आत्मदेव ताणें इतलो सगळो विचार करनी ही वॉज एक्सेप्टिंग वॉट एवर हिज वायफ टोल्ड हिम आफ्टर ऑल शी वॉज द वन वॉज कॅरिंग द चायल्ड ताका मना आशिल्लें बट एक्चुअली देर आर नो चायल्ड देर ओनली साडीज रॅपिंग हर एबडोमेन ह्या प्रमाणे सांगलें ते दिवस आयलो आनी एक तेणे एक दिवस अशें आयलो की गायीने जे आसा एक अत्यंत गोमटे चेडवाक व्हेरी हँडसम अँड व्हेरी ब्युटिफूल चायल्ड
शी गिव बर्थ टू. ते चेडू सगळे रितीने मनुष्यावरीच आशिल्लें, जाल्यार कान मात्र गायीवर आशिल्ले. त्यामुळे ती गोकर्ण म्हणून ताका नाव पडलें. सगळे लक्षण आशिल्लीं, लक्षणवंत चेडू ते चेडू जालें, जाल्यार गाय कान मात्र गायीवरी, त्यामुळे ती गोकर्ण म्हणून नाव. तरी ते भयणीक गेले, धुंदूल गेले भयणीक, तिका ती बाळन जावन चल्लो जालो. ते चल्ल्याक घेवन ती आयली आणि तिगल म्हळ्यार बाळंतर जालो. म्हळ्यार कापड ते बांदून घेतिल्ली तिनं, तेन्ना सोडयली आणि आपणाक बाळंतर जालो, आपणाक चलो जालो. तरी आत्मदेव जे असं वॉज नॉट सूक्ष्म नाशिल्लो. ताणें लेकलें होय किती चल जाला. त्या चल्यागेलें नांव धुंदुकारी म्हणून दवरलें आणि त्या धुंदुकारी चल्लो आणि तागेलें नांव गोकर्ण म्हणून दवरलें ताणें. आणि तागेल्या मनान तूं कृतज्ञता आशिल्ली. ते म्हणालें म्हाका घरांत तूं एकच चेडूं नाशिल्लें, आतां दोन चेडूं जालीं, एक गोकर्ण आणि एक धुंदुकारी. दोन चेडूं आसात ती. तो ही वॉज व्हेरी हॅपी. अँड दॅट वे ते दोघ जाण चेडूं गोकर्ण आणि धुंदुकारी ते तांणी तांगेले जे तांगेले फेट आशिल्लें त्या हाचे प्रमाणे तांणी तो धुंदुकार जो आसा तागेलो अत्यंत क्रूर निष्ठुर स्वभावाचो जालो आणि पुरा व्यसन, वायट पुरा व्यसन तागेलें ताका लागलीं. स्मोकिंग, हे ते सगळें, चोरी करचे सगळे, म्हळ्यार ऑल बॅड क्वालिटीज ही हॅड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर. आणि त्या एनवायरमेंटान ते वाडत गेले तागेले बॅड क्वालिटीज. वेर गोकर्ण जो आसा तो तागेलो अभ्यासान तो अत्यंत इंटेलिजंट आशिल्लो. ही रेड ऑल द थिंग्स, रेड ऑल द स्क्रिप्चर्स. आणि तागेले ग्रोथ जे आसा अत्यंत गोमटे जाले, आध्यात्मिक ग्रोथ तागेलो जाले. आणि वेर धुंदुकारी जे आसा पुरा इवल हॅबिट्स आयले. आणि एक समय अशें जालो की तांकां त्या धुंदुकारीक ताका टिचर्सांनी तागेले वायट स्वभाव ताका भायर काडलो. आणि हागेलें एज्युकेशन कंप्लीट जालें गोकर्णा गेलें, ही कंप्लीटेड इज एज्युकेशन. तो धुंदुकारी जो आसा ताणें तागेले निज गुण म्हणटात न्ही, रियल क्वालिटीज दे मॅनिफेस्टेड देमसेल्फ. ताणें बापसूक अत्यंत वायट रितीने तागेले ट्रिटमेंट दिवचे सुरू केलें. त्यामुळे ताका अत्यंत कश्ट जाले बापसूक. त्यावेळी गोकर्णान सांगलें की बापसूक सांगलें, तूं घरांत राबूं नाका न्ही, तूं वानप्रस्थ जा. नाही जाल्यार ते पर्टिक्युलर एक एज जाना पडे वानप्रस्थ आश्रमांत प्रवेश करता आणि भगवंतागेली भक्ती करता. तूं ते आतां हांगा आयला, स्टेजार आयला, तर तूं यू गो टू द फॉरेस्ट सांगलें. हांगा तो धुंदुकारी स्वता ती आवस जी आशिल्ली, म्हणजे नॉट रियल मदर बट वन हू हॅड एडॉप्टेड हिम, ती ती तीक ताणें इल ट्रीट करूंक सुरू केलें आणि कॉन्स्टंटली पयशे मागूंक सुरू केले आणि तिका भयंकर त्रास दिवचे सुरू केलो आवसूक. आणि बापूसू वानप्रस्थ जालें मी ती यूज आउट ऑफ द वे. त्या प्रकारे तांगेलें जीवन चल्लेलें. आणि ताणें घरांत आशिल्लो पुरा पयसो आसा, जे एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी आसा ते पुरा ताणें मिसयूज केली. आणि ताणें सगळे आवस बापूक सगळ्यांक, बापूस तर नाशिल्लो ती आवसूक वानप्रस्थ आशिल्लो, आवसूक अत्यंत वायट रितीने ट्रीट करूंक सुरू केलें. ती कितले मनाक बेजार जालो की ते तांगेले कंपाउंडान तूं थंय एक बांय आशिल्ली, ते बांयन तिणें उडकी मारून तिणें तागेलो जीव दिलो. सो अनहॅपीनेस ऑल रावंड तागेले कश्ट ते हागेले धुंदुकारी गेले. आणि ताणें तागेले 3 वेश्यांक ताणें घरा हाडले आणि तांतले संबंध दवरले. आणि त्या वेश्या जी आसा ती पुरा म्हळ्यार म्हणटा ते सेल्फिश आशिल्ले. तांणी ते ताका पुरा पयसो लुबाडलो आणि ताका म्हळ्यार कंप्लिटली निश्कांचन पयसो तागेलो पुरा घेवन ताका तांणी इरिटेट करूंक सुरू केलें. कडेन ताणें
विंगड पयस कशी तेका जाणांक जरी तांकां जरी आनंदी दवरता कॉन्स्टंटली तांकां पयस दिवंका कॉन्स्टंटली तांकां ऑर्नामेंट दिवंका त्या हातूंत तागेले पुरा पयस खलास जालो आनी ताणें चोरी डेकॉयटी नाक नाक कशें परत करूंक सुरू केलें आणि एक दीस ते जे तीन वेश्य आशिल्ले तांणी विचार केलो की हो जो मनुष्य आसा हा हा लेकल्ले ना आता आणि तो चोरी डेकॉयटी करून आमकां पयस दिता जाल्यार कितले दिवसांनी चलतलें ताका कोणे ना कोणे तरी पोलीस ऑफिसर्स येवन पकडटले आणि ताका जेलांत घालतले तर तावळे आमकां कल जातले अशे विचार करून तांणी विचार केलो की हे धुंदुकारीक आमी ताका जीव घेतात तर तांणी ताका एक न्हीद पडलेली त्या वेळी ताका एक बांदून जे आसा तातूंत मस्त बॅगजान बांदून ताका बाई लायक व्हरून थंय तांणी ताका मार्क म्हणजे किल्ड हिम व्हर्च्युअली डिटेल्स आसा थंय तांचोच नांव तेंणी किल 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 केले ताका मारून उडयले आनी तागेले हे जे आसा प्रेत जे आसा ते बायेंत उडयले सो ताका हे अकाल मृत्यू आणि ह्या रितीने मर्डर जाले ते तागेले ताका प्रेत शरीर प्राप्त झाले तुदुकारीक प्रेत शरीर प्राप्त झाले आणि अत्यंत म्हणजे दुःखदायक जीवन आणि हांगा तो गोकर्ण जो आसा तो केन्नाय कॉन्स्टंटली प्रिचिंग करतालो तीर्थयात्रे वतालो आणि तागेले जीवमान चांगले बरे रितीन वचता आशिल्लें तर ताणें एक दीस सुमार ताका विचारलें की म्हगेलें जे हाऊस बाप तुगेलें जे घर आसा एसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थंय एक पण हांव वचून येता म्हणून मनांत विचारलें तरी गोकर्ण जो आसा ते प्रॉपर्टी आयलो आणि ही केम देर आणि थंय येना पळय ताका हागेले प्रेत दिसले हागेले धुंदुकारी गेले प्रेत दिसले आणि त्या प्रेताने तागेले ताणे त्या प्रेताने रोवन रोवन विचारले हाका गोकर्णाक सांगलें की म्हाका तूं हातूंतल्यान सोडय म्हाका हे प्रेत शरिरांतल्यान सोडय म्हाका हातूंतल्यान कशी पुणे म्हाका तूं एक्सट्रिकेट मी फ्रॉम दीस त्यावेळी गोकर्णान म्हळें की तुगेलो मृत्यू जालेली खबर मेळना पडे हांव तुजे खातीर मस्तितलें श्राद्ध कर म्हण सगळें केलेलें गय हांव वचून केलें जाल्यार तिका तुका प्रेत येवनी कशी मेळ्ळी तें आयकल्लें म्हाका गोतना हांव केलेलें पाप इतलें आसा ती की ताजे खंयचे ताजे शमन जायना त्या म्हाका हें शरीर मेळ्ळां म्हाका हातूंतल्यान तूं मुक्त करी हांव प्लीज म्हाका एक्सट्रिकेट मी फ्रॉम दीस अशें ताणें परत परत ताका सांगना पळय अगदी दयाळू हृदयाचो आशिल्लो गोकर्ण ताका मनांत विचारलेलो होय शिपण्याक सोडोवंक म्हणून सो ताणें मस्त प्रयत्न केलो ताका ते विंगड विंगड विधी विहान विधी करून ताका ते प्रेत शरिरांतल्यान मोकळे करचे खातीर ताणें प्रयत्न केले जाल्यार ते प्रयत्न सफल जायना ती ते प्रयत्न सफल जायना ती आणि तो रडू लागलो पिटियसली वॉज क्राईंग की कशी पुणे म्हाका तुला फ्री मी इट वॉज अ व्हेरी डिफिकल्ट सिच्युएशन फॉर हिम तरी त्यावेळी गोकर्णाने मस्त तितलं विचार केला त्यानं सांगले हांव प्रयत्न करता म्हणून त्यानं मस्त लोकांक कन्सल्ट केले विंगड विंगड उपाय लोकांनी सुचयले तर खंयचे उपायाने ते प्रेत शरिरांत मुक्तता ताका मेळ्ळी धुंदुकारीक तर ताका कश्ट चालूच आशिल्ले वेंट ऑन सफरींग 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 ह्या प्रकारे चालूच आशिल्ले ते प्रयत्न चालू आशिल्ले त्यावेळी गोकर्ण गोकर्णाक ताणें परत परत प्लीड केले तू कशी पुणे करून म्हाका मुक्त करी गोकर्णाने विंगड विंगड लोकांक पंडितांक धर्मज्ञांक धर्म कोण धर्म गुत आसत तसल्या तांतले वचून ताणें कन्सल्ट केलें लोकांनी विंगड विंगड मार्ग सांगले जाल्यार खंयचे मार्ग वर्क जायना फायनली ताणें सूर्यदेवागेलें आराधन केली सूर्यदेव सूर्यदेवागेलें आराधन करना पडे सूर्यदेव ताका गोकर्णाक प्रत्यक्ष जालो आनी सूर्यदेवान सांगलें की एकच उपाय आसा ओन्ली वन सोल्युशन इज देर तूं तुगेल घरांत तूं भागवत कथा करी 7 दीस भागवत कथ करी
भागवत कथा 7 दिवस करना पडे. त्या भागवत कथेन तू जे असं तुका हागल हाका प्रेत योनींतल्यान सुटक जातली आणि ताका उद्धार जातलो. इन शॉर्ट तू ते करी म्हणून ते ऐकून बोकडाक अत्यंत आनंद झालो की कशी ना कशी पुणे हागले प्रेत शरीरांत रावन हाका ही विल बी एक्स्ट्रिकेटेड फ्रॉम दॅट. ह्या विचाराने ताका मनान तू आनंद झालो आणि ताणे अ, अ, 7 दिवसाचे म्हणजे भागवत सप्ताह करचे ताणे योजना केली, तयारी केली सगळी सगळे रीतीने आणि सगळ्या संबंधिकांक गावांत लोकांक सगळ्यांक ताणे आपयले आणि ते भागवतम भगवतमाचे पठण जे असं ताणे स्वतः ताची जबाबदारी घेतली. ही हिमसेल्फ स्टार्टेड रिडिंग द श्रीमद भागवतम, रिसायटिंग द श्रीमद भागवतम. त्यावेळी ते प्रेत शरीरान आशिल्लो तो धुंदूर जो आसा ताणें कल केलो म्हळ्यार तो थंय एक वास आशिल्लो म्हळ्यार बांबू म्हणटात न्ही बांबू. 7 गांठीचे 7 गांठी आशिल्ल्यो ते त्या गांठीचे एक अपर मोस्ट गांठी जी आसा तांतूं तो प्रेत शरीर न्हय तांतूं ताणें ही अटेंडेड ही रिसायडेड इन दॅट केन. ज्या वेळार भागवतमाचे रेसिटेशन जाता आशिल्लें त्या वेळी ही स्टेड इन दॅट अँड ताणें अत्यंत म्हळ्यार मन लावन जे आसा श्रीमद भागवतमाचे श्रवण केलें. फर्स्ट डे केन्ना ताणें श्रवण केलें तर श्रवण जालें की जे आसा ताजी एक फर्स्ट गांठी ज्यो आसा ते क्रॅक जाली. दुसरे दिवस ताणें श्रवण करना पडे दुसरी गांठी क्रॅक जाली. अशी एक 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 जावन 7 knots ऑफ द बांबू दे वर ऑल ब्रोकन आणि 7th डे ही केम आउट ऑफ द प्रेत शरीर आणि ताका ही गॉट दी शरीर ऑफ डिवायन पर्सनॅलिटी आणि विष्णू दूतान जालें ताका शरीर प्राप्त जालें धुंदुकारीक. तो म्हणजे कृतज्ञ झालो तो भावा बद्दल. तू इतकं सगळं माझी कदर केलं तुझी मीत जाऊन म्हाका शरीर मेळ्ळें. ही वॉज ग्रेटफुल आणि ह्या प्रकारे तागेलें प्रेत शरिरांतून सुटक जाली. ते सुटक जायना फुडें ताका ते विमानांतूं म्हणजे विष्णू विमानांतूं बसकारो न्हू ते विष्णुदूत वचत आशिल्ले त्या वेळार ताणें विष्णुदूताक विचारलें गोकर्णाने की हे जी कथ झाली 7 दिवसाची कथा 7 दिवसा कथेन तूं भागवतम जे असं निरूपण ताचें सगळ्यांनी आयकलें. मगर भावाने ऐकलं प्रेत शरीर आशिल्ल्या भावाने ऐकलंय पण सगळ्यांनी ऐकलंय. तर मगर भावाक तुम्ही संतुलन मुक्त केलंय आणि ताका तुम्ही विष्णू लोकांवर ते बाकीच्यांनी जे ऐकलंय तांगल केलंय. ताची कल कारण व्हाय आर दे नॉट लिबरेटेड. त्यावेळी ते विष्णुदूत ताका सांगतात की गोकर्णाक की होय तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलंय जाल्यार तांणी जे ऐकलंय धुंदुकारीने जे ऐकलंय आणि तुम्ही जे ऐकलंय तांत फरक आसा. तो धुंदुकारीने जीव प्राण एक कोण ताणें कंप्लीट कॉन्सन्ट्रेशनाने ताणें ते ऐकलंय आणि ते मात्र ऐकल मात्र न्ही ताणें ताजेरी ही मेडिटेटेड ताजेरी मनन केलें ताणें निधिध्यासन केलें ताका मीत जावन ताका हे प्रेत शरिरांतून मुक्त जालो तो आणि ताका विष्णू लोकांतूं एंट्री मेळता सर. तर तू अनेक यू कॅन परफॉर्म येत तर भागवतम कथा त्यावेळी तुम्ही सगळेजण यू पे अटेन्शन अँड यू विल बी फ्रीड फ्रॉम ऑल युअर प्रॉब्लेम. तशी ताणें विष्णुदूत सांगून ते जागेर वतात. तर ह्या प्रकारे ताणें दुसरे कथाय केली आणि ताकाय सगळ्यांक आनंद प्राप्त जालो. तांकां दे ऑल्सो गॉट देर जे डेस्टिन्ड आशिल्लें तें तांकां मेळ्ळें. सो ह्या प्रकारे आमी हे कथेंतून शिकतात की देर इज ऑलवेज श्रीमद भागवतम नॉट ओनली स्पिरिच्युअली एलिवेट करता but it can also sometimes solve the problems of human beings. ज्याप्रमाणे गोकर्णाने त्याला भावागेले प्रेत शरीरांतून सुटका केली त्याप्रमाणे भागवतम इज ऑल ऑस्पिशियस ताजे घरांतू
भागवतमाचे जरी कथन जाता कथ जाता घरांतू जरी ताजे वाचन जाता भागवतम श्रवण जाता तर घरांतू there is all auspiciousness. So that auspiciousness we can bring in by sincerity. आम्हाला सिन्सिअर जाऊन आम्ही प्रार्थना केल्या अंतुलाने we can bring in that same जे गोकर्णाने ते ॲटमॉस्फिअर क्रिएट केलंय त्याच नमनाचे ॲटमॉस्फिअर आम्ही आमच्या जीवनात सुद्धा हाडी येतं त्यामुळे ती श्रीमद भागवतम इज नॉन डिफरंट फ्रॉम कृष्णा त्यामुळे ती भागवतम नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी तरी आम्ही आमगले भक्ती वी कॅन चालू दवरेद निरंतर चालू दवरेद आणि आमगले जीवन जे असं भक्तिमय करेद आम्ही विंगड विंगड कारण स्वतः ती भागवतम ऐकणं जाऊच्याक भागवतमाचे वाचन करणं जाऊच्याक अनेक कारण स्वतः ती flimsy reasons we give, but you can your entire success human life मनुष्य जीवन पायान राधा कृष्ण ना भजिया जानिया शून्य अभिषेकायनो नरोत्तम दास ठाकूर म्हणतात सो वी हॅव टू मेक सक्सेस ऑफ अवर मटेरियल अवर लाईफ आमचे जे ह्युमन फॉर्म ऑफ लाईफ मेळ्ळ्या ताजेर सक्सेसफूल जाले वन ऑफ द कॉन्ट्रिब्युटिंग फॅक्टर्स ऑफ सक्सेस इन भक्ती इज द रीडिंग अँड हियरिंग ऑफ श्रीमद भागवत हरे कृष्ण इतलें म्हाका तुमकां सांगचें आशिल्लें हे कथेन तरी येस भागवत प्रवाह हांगा तुजे बरयल्या ते म्हाका फॉलो करून ते कंप्लीट तुमकां दिवचे असंभव आशिल्लें इफ यू गो थ्रू इट यू विल नो वॉट आय मीन सो म्हणून हांवें तुमकां एक विंगड रितीने ताजे भागवत प्रवाहाची कथा सांगली आय होप तुमकां थोडंपणी समाधान मेळना सुपाव अशी हांव